नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमगेले सायबर सेक्युरिटीचे चारीचे उपाख्यान तांतू भारी एक इंटरेस्टिंग असो तसले या भारी कौतुकाचे एक विषय आम्ही हाडलेलो आसा. ते हनी ट्रॅपिंग. या हनी ट्रॅपिंग म्हळ्यार कसले आनी हे कशी करतांची म्हूण सांगून माहिती दिवची आयल्यांची प्रसिद्ध सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां उपाख्यानात स्वागत. आता आमगेले सायबर सुरक्षा आम्ही कार्यावळी श्रृंखला प्रारंभ करून चारी उपाख्यानाक येवन पावलीची तुमकां ताजे विशयार अभिनंदन सांगता. तशीच आयचे आमगेले विषय हनी ट्रॅपिंग. या हनी ट्रॅपिंग म्हळ्यार कसं? मिगेले गुरु संजय साई सरान एक पॉइंट सांगितलं. whenever या चरक्यांक लागू जावचे, whenever a beautiful girl sends you a friend request, don't accept him. Okay, don't accept her ne, don't accept him. इथं म्हणाले most of the profiles आम्ही Instagram, Facebook काही आम्ही ऑनलाईन पळयताच पण चिल्ल्याल profiles, most of them they're all fake profiles. So एक पोस्ट आयला, वर्ल्ड पॉप्युलेशन कितले 2.2 बिलियन की गर्ल्स झाल्या, फेसबुकार 3.2 बिलियन असायचे, लाईक लॉट ऑफ फेक प्रोफाईल झाले. नंबर वन. सेकंड पॉइंट, इजिएस्ट वे या सायबर क्रिमिनल्सांक जो क्रिमिनल्सांक अमाउंट मनी अर्न करच्याक इट इज बाय हनी ट्रॅपिंग. बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेन तांगेल वीकनेस इज द सेम थिंग. सो तांणी कसं करताच म्हळ्यार एक चंद चिल्लेले प्रोफाईल क्रिएट करून, and this happens other way around also, especially middle-aged women. तांणी कसं करता म्हळ्यार एक चंद चाललेले एक प्रोफाईल क्रिएट करून चंद मेसेज करू वताचे, and मेसेज करून then they will invite them to come to a hotel room, and they तांक ब्लॅकमेल करताची, जो कोणाके जो पेटोन व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करताची, जो व्हिडिओ कॉल करूनची तांणी तुमका. सो या पुरा फुडें ऍक्च्युअल जाऊन करता आशिल्ली. आता पयरी आमी एक टीव्हीर एक इवन मोदीजीने ताजे विशयार एक पोस्ट घालले, डीप फेक्स म्हणून. डीप फेक्स म्हळ्यार रश्मिका मंदण्णा, हा तिगेले एक व्हिडिओ एक डीप फेक जावन एक पयर एक आयिल्ले. सो म्हाका आनीक एवढं आसा, हांव स्कुला आसतना मिगेल घरकडेन कंप्युटर आशिल्ले, मिगेल मंताल कंप्युटर घरकडेन आशिल्ले. बट हांव सायबर सेंटरा वचचें आशिल्लें. सो सायबरा वतना आमी इंटरनेट ब्राउज करतना आमकां मस्त पॉपअप ऍड्स येता आशिल्ले. ते पॉपअप ऍड कशे आशिल्ले म्हळ्यार बॉलिवूड एक्ट्रेसीस जाल्यार तोंड, कोण की फॉरेनची गेल्यार बॉडी जावन, असल चड फोटोज पळोवंक जाल्यार तुमी ह्या लिंक ओतयाचे क्लिक करायचे. असल बरें जाता आशिल्लें. आमी हाका मॉर्फिंग म्हणटात, पिक्चर मॉर्फिंग. म्हळ्यार मिगेल तोंड ऋतिक रोशनाल बॉडी, पिक्चर मॉर्फिंग. बट आता इट हॅज गॉन वन लेवल फर्दर. आम्ही ताका डीप फेक्स म्हणटाचे. सो डीप फेक्स कसं जाता म्हळ्यार तुमगेलो एक फोटो असला मिगेला, ते फोटो दखून म्हाका एक व्हिडिओ करू जाता युजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून. फॉर एक्झाम्पल हांव आय डोंट वॉच मुव्हीज, बट ते कबीर सिंग म्हणून एक सिनेमा आयिल्लो शाहिद कपूर. When I watched it, I somehow felt तागेल बदला हांव ते हिरो जावन असका आशिल्लो. म्हाका एक थॉट आयलें, आता कशें हिरो जावचें. सो आय टूक दॅट ॲप, कबीर सिंग मूवी सिलेक्ट केला, मिगेल एक हाय रेझोल्युशन फोटो घाल्ला, and within 10 to 15 seconds Shahid Kapoor was not there, it was me and Kiara Advani. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾರೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾರೆ ಇದು. Even they were shocked because it looks so real. So this is called deep fakes. आम्ही मस्त केअरफुल असका, especially 3 points. आम्ही कसं करता म्हळ्यार आमगेला एक 100 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल फोन्स आसा, लगीच दोन फोटो काडताचे, काडूक असल फोटो. इथं म्हळ्यार डीप फेक करूक तुम्ही कितले हाय रेझोल्युशन फोटो दिताच पळय तितले रिअलिस्टिक व्हिडिओज क्रिएट करू जाता. केन्नाय फोटो काडतना जाव तितलो दूर लागून एक फोटो काडका. नंबर वन. सेकंड, कोणी फोटो निमगेल म्हणून आम्ही फोटो तांकां पेटोवचे ना. इथं म्हळ्यार दॅट फोटो कॅन बी मिसयुज्ड. पूट जाल्यार एक मॉर्फ मात्र करता आशिल्ले, आतां मॉर्फ न्ही तांणी व्हिडिओज करता ताचे. अँड थर्ड, अननोन नंबर, जो अननोन पीपल, इफ दे व्हिडिओ कॉल यू or if they send you friend request, accept करूक नच. इथं म्हळ्यार
90% ऑफ द केसेस हे अननोन जन तुमकां तांणी फ्रेंड रिक्वेस्ट पेटोवचेची तुमकां ट्रॅप करूंक. दिस इज कॉल्ड एज सायबर हनी ट्रॅपिंग. अत्या सोशल मीडियांतू तांणी सायबर हनी ट्रॅपिंग खंयची पुरा रितीर करताच. हा सो मोस्ट कॉमन आमी पळयता आसाचे इंस्टाग्रामार आनी स्नॅपचॅट. चेडूवान पुरात यूज करचे स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामार. सो तुमकां एक रॅन्डम रिक्वेस्ट येता, त्या रिक्वेस्ट आयली जाता तुमी एक्सेप्ट करताची, इनिशियली चॅटिंग करतात. एक वेबसायट आसा ताजे एक स्लाइड घालत, दिस पर्सन डज नॉट एक्झिस्ट.com. तुम्ही पळयात वयर क्लियर जावन आसता नाव, दिस पर्सन डज नॉट एक्झिस्ट. तितले चंद एक सांचिल्लेले एक फोटो पळयता आसाचे. तुम्ही कसं करत म्हळ्यार त्या वेबसायट ओपन करून जाता आपास तुम्ही रिफ्रेश केल्यार, जो पेज रिलोड केल्यार अनेक फोटो जनरेट जाता. तुमगेला मस्त पुरसत असल्यार एक दिसा एक 10,000 पाटी तुम्ही जावं जाता रिलोड कराची, 10,000 डिफरंट फोटोज विल कम एव्हरी टाइम यू, अँड दीज आर ऑल जनरेटेड बाय AI. आता तुम्ही ते सोदू गेल्यार ती चिली खेस म्हणून नॉट देअर बिकॉज इट इज AI जनरेटेड. हा सो त्यांनी सायबर क्रिमिनल्स फर्स्ट कसं करता, ह्या वेबसायटा वचून एक चंद फोटो त्यांनी सिलेक्ट करताचे, सिलेक्ट करून त्या फोटो दाखोवन डीप फेक यूज करून व्हिडिओ करताचे. सो तुमकां तिगेल फोटो आशिल्ले एक प्रोफायला दाखोवन रिक्वेस्ट येता, तुम्ही एक्सेप्ट करताची. व्हिडिओ कॉलान तो डीप फेकाचे कॉल येता. सो ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ತಾಚಿ ಹಾ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾರೆ ಫೈನಲಿ ಮಣ್ಣು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊನಿ ತೂ ಚಂದ ಮಣ್ಣು ಸಂಗು ಅಸಸ್ನಾಚಿ ಬಟ್ ತೀನಿ ತಕ್ಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಣ್ಣು ಉಡ್ತಾ ಮಗಿರಿ ಹೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ करता and then from there the blackmailing starts. So फर्स्ट त्यांनी कसं करता म्हळ्यार हांव तुमकां सांगिल्लें त्यांनी तुमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट पेटयताची. फ्रेंड रिक्वेस्ट पेटयले सातन कसं जाता, तांकां तुमगेले कोण कोण फ्रेंड्स आसा म्हणून पुरा तांकां एक्सेस मेळटा. ताचे पुरा तांणी सेव करून दवरताची. सेव केले सतना नेक्स्ट पॉइंट तांणी कसं करचें म्हळ्यार तुमगेले व्हिडिओ आयले सतन तांणी सांगताची नोडी तुमगेले अन्नाले बैलेले जो बामणाले बॉसाले पुरा प्रोफाईल मिगेला तू म्हाका आतां 5,000 रुपये मिगेल्या अकाउंटां पेटयनातल्यार त्या व्हिडिओ हांव तांकां फॉरवर्ड करता म्हणून भिवोचे सूर करता. भंय जाता न्हू कोणाके जो मिगेल व्हिडिओ आतां मिगेल बैले पेटयल्यार कसो जावचे पुरो म्हणून, जो मिगेल बॉसा पेटयल्यार मिगेले चोडी पेटयल्यार कसो करून ताका हानी कसं करता म्हळ्यार फर्स्टाक एक 5,000 रुपये पेटयताचे अँड दे वील एक्सपेक्ट तांणी नुता बयसताची म्हणून. हें ट्रॅप एक्चुअली तांणी ते अमाउंट तुमगेले निमगितना कशी असल काही जो एक सिच्युएशन जाल्ल्यार इमिडिएटली पोलीस कंप्लेंट दिवक, दुड्ड दिवचे न्ही. तुम्ही दुड्ड दिल्यार दे आर व्हेरी क्लियर हो बिल्लो म्हणून. फ्रॉम देअर ऑनवर्ड्स तांणी स्टार्ट करता अपास 5 गाली अपास भिवोचे गाली गाली म्हणून कितले की जन 10 ಲಕ್ಷ 15-20 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಸೋನ್ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮಲ್ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ವಿಕ್ಕೋನು ಕಸ್ಕಸ ಚೋರ್ನು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ आता येऊन सांगताच पोलिसांक सर ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. आता या सोशल मीडिया इतली पुरा जेत्ताना आम्ही जाग्रते बयसू का कशीची वय सांगिल विषय वय जाल्यार ते कशी कळटा आमकां तो फेक गी नाही म्हणून. प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. बट आम्ही युजली एक प्रोफाईल कोणी आमकां रिक्वेस्ट पेटयतना आम्ही एक्सेप्ट करचे फुडें म्युच्युअल फ्रेंड्स आसा की म्हणून आमी पळोवका म्हळ्यार कोणी जो आसा की हांतो. अँड सेकंड तांगेले एक पाटी ग्लॅन्स करका केन्ना हें प्रोफाईल क्रिएट केलेलें, कितले फोटोज घाल्ला, कसं घाल्ला आनी कसं शेअर केला हें पुरो पळयतना एक आमकां एक आयडिया मेळटा. रिसेंटली क्रिएटेड प्रोफाईल जाल्यार आमकां कळटा हें पयर केलेला जे कितें म्हणून. थर्ड तांणी तुमकां मेसेज करतना की जो फोटो निमगेला रे जो खंय जो तुमकां व्हिडिओ कॉल केला रे आमी एक्सेप्ट करूनच जा. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट हांगा कसं म्हळ्यार तुम्ही तांगेले प्रोफाईल एक्सेप्ट केले सत्तना तांकां तुमगेले गॅलरी एक्सेस मेळटा आनी आमी आमगेले सोशल मिडियान आमगेले पुरो फोटोज व्हिडिओज पुरो सेव केला विच ओनली आवर फ्रेंड्स कॅन व्यू. बट तुम्ही तांकां फ्रेंड केले सत्तना तांकां एक्सेस मेळटा. तांणी कसं करताचे म्हळ्यार सोदिताचे हाय रेजोल्युशन फोटो खंय आसा म्हणून ते डावनलोड करून तांचो डीप फेक यूज करून तांणी एक व्हिडिओ क्रिएट करून ब्लॅकमेल करून स्टार्ट करताचे. सो आमी आजीची आमगेले सोशल मिडिया एक पाटी पळोवका तांचो खंय जो लगीद दाखोवन काडलेलो फोटो क्लियर फोटोज आसल्यार दय करून ते इमिडिएटली आमी ते डिलीट करून सोडका. आनी व्हॉट्सएपान ते आमगेल्या एक 2
आम्ही स्टेप्स मना दवरका कसं म्हणलं व्हॉट्सॲप DPS पण तांचो सेटिंग्स जातो विजिबल ओनली टू कॉन्टॅक्ट्स म्हणून आम्ही सेव्ह करता नातला रे कोणी तुमगे नंबर सेव्ह केल्यार तांक तुमगे DP डाउनलोड करू जाता सो ओनली टू कॉन्टॅक्ट्स म्हणून करका आणि सोशल मीडियान एक प्रोफाईल लॉक म्हणून एक ऑप्शन आसा एनेबल करका प्रोफाईल लॉक केल्यार तांकां कोणाके तुमगे डायरेक्ट फ्रेंड जायना तशी या पुरा टॅग केलेले फोटोस अशील फोटोस डाउनलोड करू जाय अते सोशल मीडिया म्हणटाना व्हॉट्सॲप गी फेसबुक गी इंस्टाग्राम गी तांचे ओनर जान या म्हळ्यार त्या कोण केला गी तांगेले रेस्पॉन्सिबिलिटी कितली असता या कंट्रोल करचे हा तांगेले रेस्पॉन्सिबिलिटी असता बट तांक एक इम्युनिटी एक आसा इम्युनिटी म्हळ्यार दे आर नॉट लायबल म्हणून फॉर वॉट अदर्स आर डुईंग सो त्या देखून तुम्ही आता एक कंप्लेंट घालतना तुमकां फेसबुकावर कंप्लेंट घालू जायना इथं म्हळ्यार तांकां एक इम्युनिटी आसा बट एक वेबसायट आसा त्या स्क्रीनार पळयात तुम्ही स्टॉप NCII म्हणून NMEC म्हणून त्या एक वेबसायट सो तांतू टेक इट डाऊन म्हणटाची तर NCMEC टेक इट डाऊन तुम्ही खाली गुगल टेक इट डाऊन म्हणून घाला रे पक्कने आता एक तुमगे एक कॉन्ट्रोवर्शियल फोटो म्हळ्यार एक प्रायव्हेट फोटो लीक जाल्ले तुम्ही कसं करायचं म्हळ्यार या वेबसायटान तू वचून ते कंप्लेंट लॉन्च केला रे या वेबसायट कंचे साइट्स दे हॅव become a partner of it Facebook Instagram मस्त सकळ वेबसाइट्स आसा त्या पुरा साइट्स तू त्या फोटो येना तशी या साइट पळयत बट दॅट डज नॉट मीन इंटरनेटार येना तशी करू जायना तांकां इथं म्हळ्यार खंयचे साइटार ताणें अपलोड करचे सादीत आसा व्हॉट्सॲपार व्हायरल करचे सादीत आसा बट जाऊ तितले युट्यूबा दाखून पुरा त्या वेबसाइटा दाखून काडूं तशीच आम्ही सांगताची आमगेले कसले कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप फोटो आम्ही खंय काडूक नज नातल्यार ते अपलोड करूक नज म्हळ्यार एक सिंपल पॉइंट सांगता जाल्यार आमी खंयचे एक ऍप इन्स्टॉल करता आमगेले फोनान तो ते आमकां परमिशन्स निमगीत आसता दिस ऍप वॉन्ट्स टू यूज युअर गॅलरी कॉन्टॅक्ट्स फोटोस लोकेशन मायक्रोफोन कॅमेरा नमनमने आम्ही कोणी कसले वाजेन आता इथं म्हळ्यार एक खंयचे ऍप इन्स्टॉल करतना आय हॅव रेड द टर्म्स अँड कंडिशन्स म्हणून घेता आम्ही कोणी वाजेनाची आय हॅव रेड म्हणटाची आणि सबमिट येस म्हणून घालताची सो ह्या चांगल्या मेसेजान भित्तलेची कसं म्हळ्यार आता मी युजली ಸ್ವಲ್ಪ ड्रेसिंग रूमा वचून आमी एक फोटो काडताची आमगेले मिनिमल क्लोथ्स आशिल्ले एक फोटो काडताची पळयताची ओ थोरी आसा सपूर आसा तशें पळोवन आमी ते डिलीट करताची बट तुमी खंय जो ते प्रेस केल जातना एक फोटो काडूंक तुमगेले फोनांत कितले ऍप्साक तुम्ही गॅलरी परमिशन दिला पळय तांणी पुरो एक कॉपी ताची काडून दे हॅव ऑलरेडी टेकन अ कॉपी डिलीट केल्यार ते तांगेले आसता कॉपी म्हणून तांगेले एक कॉपी आसता तुम्ही मला कळले सतन तांणी ताची कॉपी कोण जाल्यार तुम्ही मागीर नो डिलीट केलेले सो आमी मस्त केअरफुल आसका खंयचे व्हिडिओ काडतना जो खंयचे फोटो काडतना आनी एक पाटी पळोवक आमगेले फोनांत खंयचे खंयचे ऍप्स आसा म्हणून इफ एट ऑल देर इज अ मलिशियस ऍप तांणी तुमकां ब्लॅकमेल करून स्टार्ट करता त्या ऍपान तू तसल मॅलिशियस ऍप म्हणटा त्या कॉन्टेक्स्टार हांव निमगोचे त्या गुगल प्ले म्हणून आसा प्ले स्टोर म्हणून आसा तांकां ते कळना हे मॅलिशियस अशी तांणी जनाक हॅक करून जनाले इन्फॉर्मेशन हॅक करून तांकां फाई ब्लॅकमेल करचे साध्यता आसा म्हणून सो इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन दॅट यू आस्क्ड इथं म्हळ्यार ऍप्स खंय तकून इन्स्टॉल करता म्हणून एक पॉइंट हांव सांगता जनांक अँड्रॉइड युजर्सान प्ले स्टोरा दाखून ऍप इन्स्टॉल करूं आनी थर्ड पार्टी स्टोर्स दाखून तांणी इन्स्टॉल करूं थर्ड पार्टी म्हळ्यार तुमगेले सॅमसंग फोन आसले सॅमसंग स्टोरा दाखून करूं रेडमी फोन आसल्यार माय स्टोरा दाखून करूं सो दीज आर थर्ड पार्टी अँड देर आर सम अदर थर्ड पार्टी स्टोर्स ऑल्सो मिगेल रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार जाऊ तितले थर्ड पार्टी स्टोर्स अवॉइड करायची प्ले स्टोरा दाखूनच तुम्ही डाउनलोड करायची बट ऍपल युजर्स iOS युजर्सांक ऍप स्टोर म्हणे कसं दिस इज व्हेरी सेफ तुम्ही आता अँड्रॉइड आणि आयफोन कंपेअर करू गेल्यार आयफोन इज व्हेरी सेफ इथं म्हळ्यार ऍप स्टोरान तू मलिशियस ऍप्स सुलभेरी अपलोड करू जायना प्ले स्टोरान तू मलिशियस ऍप्स सुलभेरी अपलोड करू जत्ता तांणी मागीर चेक कोन जातरी हा या मलिशियस म्हणून त्यांनी टेक डाऊन करताची बट डॅमेज इज ऑलरेडी डन तसल डॅमेज त्या देखून तुम्ही कोणाला एक क्वेश्चन गेल्यार अँड्रॉइड बेटर की ऍपल बेटर म्हणून डेफिनेटली पीपल विल से
Apple is better. But I'm using an Android phone. Why? Because Android is more comfortable. Makka use koruka. But Apple users ang Apple will be more comfortable. But Miguel cyber safety and security workshops point of view antu mak Android and diuchi flexibility Apple dina. Tumi Apple apoleta mast tumke flexibility asana tantu. But having said that, Android users and kasa koret malari asal care getlari malari app Play Store adakunu download korche. So at question ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಮಿ ವಿಂಗರ್ ಖೈ ತಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕರು ಜತ್ತ ಅದರ್ ದನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮುಣೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಸ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಂತೂ ಛಾವೇಕ .apk ಮುಣೆಕ್ ಫೈಲ್ तुमक पेटयता .apk Android package file म्हणू पेटयता आणि तंतेक मेसेज घालता कसं म्हणल्यार एव्हरीबडी शुड डाउनलोड दिस ऍप अँड इन्स्टॉल इट इज द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तसल कसले तुम्ही ते इन्स्टॉल करता त्या ऍप अपास निम घेता गॅलरी कॉन्टॅक्ट लोकेशन काही जो तुम्ही त्या इन्स्टॉल केलरी तुमगेल फोन आशिल पुरा फोटोज तक काढू जाता ऍपाक तुम्ही खई असं म्हणून तक सांगू जाता तुम्ही कॉल करताना कसं उलयला तर पुरा रेकॉर्ड करू जाता इथं मला मायक्रोफोन परमिशन दिला गॅलरी परमिशन दिला लोकेशन दिला कॉन्टॅक्ट्स पुरा कॉन्टॅक्ट्स आशिल फोन तांकां मेळटा सो एक पाटी मिगेल रिक्वेस्ट कसं म्हणल्यार दयकोन सेटिंग्स जावच्या तुमगेल फोनांतू ऍप्स आवच्याची तंत परमिशन्स पळयाची कंच ऍप तुम्ही कंच परमिशन दिला म्हणून एक पटी आमगेल फोन अंतू एक ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಪ್ ಅಸ್ತ त्या ಗ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಪ್ आमगेल डेटा दोकोन दुड्डू करता दॅट इज वाय डेटा इज द न्यू ऑइल आणि हानी कसं करता म्हळ्यार जाऊ तितले दुड्डू करची कशी म्हणून आता सिंपल एक्झाम्पल हांव थंग आशिल्लो हंग बैसून असताना म्हाका एक फोन आयला त्या फोन ಅಂತೂ तनी सांगले ನೀನು 10th ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು म्हणून म्हाका एक फोन आयला आता मी फोन पळयता cheap Bangalore flights, hotel rooms in Bangalore, Ola use 20% discount. या पूरा app कश कळला Bangalore आवत समोर तंग कश कळ म्हळ्यार because I have told the word Bangalore. तुम्ही तुमगेल फोन लगी दवरनो एक कसली मालदीव्स म्हणाची मालदीव्सात कोणी वचनज लक्षद्वीप म्हणाची लक्षद्वीप म्हणसतना तुम्ही पळयाची लक्षद्वीपाची ऍड्स येत असतात त्या मात नाही आता कंचे एक साईट आणतो तू कंचे एक से एक अंगलाच कसले एक पडले ना एक साबनाच एक ऍड पडेल म्हणजे जाल्यार मागीर तू तत्त पूरा साइट्स आणतो त्यांचे ऍड्स येत असतात सो दॅट इज हाऊ इट वर्क्स तका आम्ही मस्त केअरफुल असका एस्पेशली गूगल आणतो चनो ಸ್ವಲ್ಪ जन सर्च करताची थाई मसाज पार्लर नियर मी अते सर्च करता जो अनेक लोक असं सर्च करता म्हळ्यार वेअर कॅन आय गेट गर्ल्स असल पुरा सर्च करता तांकां ऍड्स येता त्या ऍड आणतो हानी कसं करताची ते इन्स्टॉल करताची ऍप दीज आर ऑल malicious apps त्या ऍप इन्स्टॉल करताना जो ते एक नंबर येता त्या नंबर कॉल करताना व्हिडिओ कॉल करो म्हणताची पयर एकल्यान तशी केला की ताणे एक ऍड केला मसाज पार्लर तशी जन त्या ऍप थंय वताची सर्च करताची मसाज पार्लर म्हणून तो एक लोकेशन आपयता त्या लोकेशनाक गेलसतना 4 जण येवन ताका दवरून भितर व्हरून तुगेले ड्रेस पुरा तागेले काणू त्याचे व्हिडिओ करून यावत तुगेल बैले पेटयता मतलब दुड्ड दी म्हणून सो दीज टाइप ऑफ हनी ट्रॅप जावचे साध्यत असता सो आम्ही मस्त केअरफुल असका अँड वन इम्पॉर्टंट पॉइंट पूर जणांक कसं उडगास दवरका म्हळ्यार तुम्ही कसले सर्च केला रे गुगल आणतो ते लाईफ लॉंग तांगेल सर्वर आणतो स्टोर जावन असता तुमगेल फोन आदोकून तुम्ही डिलीट करू पुरो हिस्ट्री दाखवून बट तुमकां तांगेल सर्वर आदोकून डिलीट करू जायना त्या देखून आम्ही कसं सर्च करताची आम्ही मस्त केअरफुल जावन असता त्याशी गुगल सर्च करतना इनकॉग्निटो जावन सर्च केल्यारी त्या वेळी तांगेला अंत इनकॉग्निटो केल्यारी तुमगेल हिस्ट्रीन तसना तांगेल सर्वर अंत असता तशी आता फेसबुकान जो इंस्टाग्रामान तू कोणे आता एक फेक मनीस आसा म्हणटा रिपोर्ट म्हण येता त्या रिपोर्ट म्हण आमी वतूचे कितले अगत्य रिपोर्ट म्हणून एकल्यान वतल्यार पावना एक एटलिस्ट एक 40-50 जणांन रिपोर्ट केला रे फ्लॅग म्हणटाचे आमी ताका ते फ्लॅग केल सतना इंस्टाग्राम व्हेरीफाय करता व्हेरीफाय करून ते अकाउंट डिलीट करता फॉर एक्झाम्पल तुमगेल नावार कोणी जो एकल्यान फेक प्रोफाईल केला रे एक 30 to 40 फ्रेंड्स आन ते रिपोर्ट करता रिपोर्ट केल सतना दॅट प्रोफाईल विल बी डिलीटेड बाय इंस्टाग्राम और फेसबुक हनी ट्रॅपिंगाचे नवेची एक अवतार म्हणत म्हळ्यार फोन मात्र यूज करून या वापरून कशी तांणी हनी ट्रॅप करून एक मनशाक एक त्रासांत घालताची टेन्शनांत घालताची म्हणून आमी आज पळयले इतली विषय आमकां लिकलीक जावन माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर तशीची
आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.